बाबू कवळेकराचो मडक्याचे केशीत रोल कितें ताचेर क्रायम ब्रांचीचो से येवपाचो उरला। क्रायम ब्रांचीन वेळ मागिल्ल्यान बाबूच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी शुक्रार मेरेन फुडें धुकल्ल्या। तो मेरेन बाबूक थाकाय। बाबून मडगांव कोर्टात अटकपूर्व जामीन मागला। ताचो टायम मागला, 3 दिसांचो टायम मागला। ताणें एप्लिकेशन केलां की आमकां 3 दिसांचो टायम जाय रिप्लाय फायल करपाक आनी त्या खातीर मॅटर 29 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर परती आर्ग्युमेंटा म्हळ्यार से फायल करपाक जातली। मागीर त्या प्रमाणे सेची डिपेंड केन्ना आर्ग्युमेंट जाता तें कळटा। बेल एप्लिकेशन जी फायल केल्ली ती बेल एप्लिकेशनाचेर तांचें ऑब्जेक्शन कितें आसा ती से डिटेल से येता पुलिसां कडल्यान। सो ती आज फायल करपाक आशिल्लें, ती आज से तांणी तांची कितें तरी रिजन्सां लागून तांणी सांगलां की आमकां मातसो टायम जाय म्हणून। सो ताणें त्या विशयान एप्लिकेशन मूव केलां प्रॉपर की आमकां 3 दिसांचो टायम जाय। सो त्या खातीर जजान तांकां टायम दिला, कारण आमकांय बी इंट्रीम ऑर्डर आसा। सो आमकांय बी प्रॉब्लम ना म्हणून आमी बी ऑब्जेक्ट कांय केलें ना। एप्लिकंटाचें एपियरन्स कंपल्सरी कोणी सांगना, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी। आर्ग्युमेंट त्या टायमार कोर्टाक ताची प्रेजन्स कंपल्सरी ना। मागीर कोर्टाचे ऑर्डर कितें जाता त्या प्रमाणे मागीर फुडें विचार। कोर्टान हाड म्हणून कांय सांगना, तेंच सांगलें की इंट्रीम बेल एप्लिकेशन ग्रांट जालें, इंट्रीम ऑर्डर जाल्ली आसा। सो ताका अरेस्ट जावपाचे ते कांय चान्सीस ना, ती इंट्रीम ऑर्डर कंटिन्यू जाल्या टील 29। मडक्याचे केशीत बाबूचो भाव बाबल कवळेकाराय मडगांव सेशन कोर्टात अटकपूर्व जामिनाक गेल्लो। ताकाय कोर्टान अटकपूर्व अंतरीम थाकाय दिल्या। कोर्टान क्रायम ब्रांचीक शुक्रार मेरेन से दिवंक सांगल्या। समन्स आशिल्ल्यान बाबू कवळेकराचो भाव बाबल सोमाराक क्रायम ब्रांचीत वचून आयलो, मात थंय संबंदीत ऑफिसर नाशिल्ल्यान आतां परत आपयता तेन्ना येता म्हूण तो सांगून आयला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस आनी सावयो डायस।